गोंयांतल्या दरेका तालुक्यांतल्या दरेकी 2 पेट्रोल पंपाचेर इलेक्ट्रीक गाडयांक खातीर चार्जिंग स्टेशनाची सेवा उपलब्ध करून दितलो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। सगळ्या ऑयल कंपन्यां वांगडा जाल्ले बसकेंत हो निर्णय घेतला अशें मुख्यमंत्र्यान कळीत केलें। गोंयांतल्या दरेका तालुक्यांतल्या दरेकी 2 पेट्रोल पंपाचेर इलेक्ट्रीक गाडयांक खातीर चार्जिंग स्टेशनाची सेवा उपलब्ध करून दितलो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। सगळ्या ऑयल कंपन्यां वांगडा जाल्ले बसकेंत हो निर्णय घेतला अशें मुख्यमंत्र्यान कळीत केलें। राज्यातल्या विरोधकांची स्थिती चौग जाण चार कडेन अशी जाल्या काय कितें हो प्रश्न उपरासपाचें कारण म्हळ्यार गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसाईन केल्लें विधान। राज्यातले विरोधक सद्याक तरी एकठांय नात, फुडाराक एकठांय जाले जाल्यार हांव वांगडा आसतलों अशें विजय बुधवारा एका पत्रकार परिशदेंत उलयल्लो। विजयाच्या हे वक्तव्याचेर आपाचो एडव्होकेट अमित पालेकार म्हणटा, आम आदमी पक्ष, काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड एकठांय आसात, मात आरजी पक्ष हो सदांच एकोडी भुमिका घेता। इश्यू बेस्ड प्रश्नांचेर विरोधक विधानसभेत एकठांय आसतात, मात विधानसभे भायल्या राजकारणात विरोधी पक्ष एकठांय नात अशें विरेशाचें म्हणणें। एकंदर गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसाईन विरोधी पक्ष एकठांय नात म्हणून केल्लो दावो हेर विरोधी पक्षांनी तरी न्हयकारला। गोवा मायल्स राज्यात 100 कोटीचो निवेश करतले आणि गोयचे टॅक्सी पात्रांव अंतर्गत सरकार गरजू टॅक्सी, रिक्षा आणि मोटरसायकल व्यवसायां खातीर दितले। ह्या 100 कोटींच्या निवेशां खातीर गोंयांत रोजगाराच्यो संधी निर्माण जातल्यो, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। कदंबा महामंडळाच्या बसींच्यो तिकेटी गोवा मायल्स ॲपा वरवीं बूक करपाक मेळटल्यो। हे सेवेचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता हस्तुकीं उक्तावण जालें। ह्या वेळार येरादारी मंत्री माविन गुदिनो, कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ही सेवा ॲपा वरवीं येता म्हणून हेर रिक्षेकार आनी मोटरसायकल पायलटांक भिवपाची गरज ना, तांकांय विश्वासान घेतले। ज्या थळार बसी वचनात त्या थळांचेर वचपाक एक पंगड फुडें येवचो आनी ॲपा वरवीं बुकींग करचें। बस सेवा तांच्या दारांत पावतली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। आमच्या समाजात जे मेरेन भेदभाव, विशमता कायम आसा ते मेरेन आरक्षण कायम आसपाक जाय अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखेली मोहन भागवत हांणी मांडली। महाराष्ट्रात एकेवटेन मराठा समाजाच्या आरक्षणा खातीर आंदोलन परतून एकदा खर जालां। ह्याच काळात नागपुरांतले एके जाहीर कार्यावळीत मोहन भागवत हांणी आरक्षणात संघाचे समर्थन आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें। आमच्या समाजातल्या कांय घटकांनी 2000 वर्सां भेदभावा आड लढो दिलो, मागीर आमी तांचे खातीर आनीक 200 वर्सां कित्याक त्रास सोंसचे न्हय असो प्रश्नूय तांणी उपस्थित केलो। भारताची राजधानी दिल्लीत शेनवारच्यान 2 दिसांचे G20 शिखर परिशदेक सुरवात जाली। G20 शिखर परिशदेक संवसारभरांतले मुखेली वांटेकार जावपाक दिल्ली पावल्यात। तातूंत ब्रिटनाचे PM ऋषी सुनक, जपानचे PM फुमियो किशिदा, बांगलादेश, इटली, ऑस्ट्रेलियाचे प्रधानमंत्री, युरोपियन आयोगाचे अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, IMFची MD क्रिस्तालिना जॉर्जिवा हांचो तशेंच हेर मुखेल्यांचो आस्पाव आसतलो। ही G20 शिखर परिशद 9 आनी 10 सप्टेंबराक नवी दिल्लीत नव्यान उक्तावण केल्ल्या भारत मंडपात जातली। सरकारी नोंदी प्रमाण ह्या 2 दिसांचे परिशदे खातीर सुमार 4100 कोटी परस चड खर्च केला। हो खर्च वाडट्या 12 प्रकारच्या सेवांनी विभागला। प्रतिनिधींची सुरक्षा व्यवस्था, रस्ते, फुटपाथ हांचे देखभाली खातीर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला।
हणजूण दर्यादेगेवेले सर्वेक्षण काम हातान घेवपाक CRZ पंगडाक थळाव्यांनी खर विरोध केलो. कोर्टाच्या निर्देशाचो उल्लेख करून सरकारान लोकांक त्रास दिवप बंद करूंक ना जाल्यार येवपी लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. वास्को नेव्हल एअरक्राफ्टाचो एक स्लॅब बिरेस्तारा कोसळ्ळो. ह्या घडणुकेत एकल्याक मरण आयना जाल्यार 2 जाण गंभीर जखमी आसात. जखमींचेर GMCत उपचार चालू आसात. स्लॅब कोसळपाची घडणूक घडल्या ती बिल्डिंग पोरणी म्हणून सुत्रां सांगतात. हे घडणुकेत एका कामगाराक दुर्दैवी मरण आयलें जाल्यार 2 कामगार जखमी आसात. मरण आयला तो कामगार मडकयचो अशें नांव खेमकांत नायक जाल्यार साहिल महाले आणि बाबासाहेब सांगले हे 2 कामगार गंभीर जखमी. तांचेर बांबोळे GMCत उपचार चालू आसात. भारत जोडो यात्रेचे 1 वर्स पुराय जाल्ल्या फाटभुंयेर गोंय काँग्रेसीन मडगांवां पदयात्रा काडली. समाजांत फूट घालपी भाजप पक्षावेल्यान लोकांचो विश्वास केला. ताकाच लागून काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षताये खाला जाल्ले भारत जोडो यात्रेक देशभरांतल्यान काँग्रेसीक तेंको मेळ्ळा अशें विधान ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केला. चवथ लागीं पाविल्ल्यान सध्या सगळे कडेन चवथीची लगबग आनी तयारेक नेट आयला. दिवसल म्हालांतल्या गांवांनी घुमटा आरत्यांचो सराव सुरू जाला. रातच्या वेळार तर घुमटांचो आवाज घुमपाक लागला. जाणटे नेणट्यांसयत माणकुले भुरगे घुमटा बुडोवपाक लागल्यात. मोर्जी दर्यादेग वाठार सायलंट झोन करचो न्ही अशी मागणी मोर्जेचो आमदार जीत आरोलकार हांणी केल्या. थळावे शेख दनियन सयत तांणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन ही मागणी केल्या. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान मोर्जे गालजीबाग ह्या दर्यादेग वाठारांत टर्टल नेस्टिंग सायट आशिल्ल्या कारणान सायलंट झोन करचो असो आदेश दिल्लो.
शेक धोरण आणि डंप धोरणाक मंत्रिमंडळान मंजुरी दिली. वेलनेस फार्मासीचे 63 कोटी OTSA वरवीं सेटल करपाचे प्रस्तावाकूय मंत्रिमंडळाची मान्यताय मेळ्ळ्या. तशें हेर आनीकूय कांय म्हत्वाचे निर्णय शुक्रारा जाल्ले मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर जाल्यात. मडगांव पोरण्या नुस्तें मार्केटा जाग्यार मल्टी लेव्हल पार्किंग कॉम्प्लेक्स येवपाचो आसा. ते सुवातेर थळावो आमदार दिगंबर कामत रेस्टॉरंटाक सुवात वाटायता हाचेर शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनो हाणें प्रस्तावाक निशेध केला. वेळ आयल्यार उच्च न्यायालयांत लेगीत वतले अशी शिटकावणी शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनो हाणें दिल्या. जाल्यार दुसरे वटेन नगराध्यक्ष आनी नगरसेवकांक लेगीत विश्वासांत घेवंक ना असो ताचो आरोप आसा. कामोर्ले वाठारांत मेगा प्रकल्पाच्या विरोधात रेव्होल्युशनरी गोवन्सान म्हापसा नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेलो. वाठारांत मेगा प्रकल्पाक तांत्रीक मंजुरी दिल्ल्यान तशेंच प्रकल्प बंद करचो म्हणून केल्ले कागाळीचेर कारवाय कित्याक करूंक ना असो प्रश्न RJPचो सुप्रिमो मनोज परबान केला. हे विशीं जाप विचारपाक नगर नियोजन खात्याचो उपनगर नियोजकाक मेळपाक दिवचे म्हणून तांणी मागणी केल्या. कोणेच हेर खंयच्याच धर्मा आड विधानां करची न्हय. आपापले श्रद्धे प्रमाण सगळ्यांक कोणाची पुजा करपाक मेकळीक आसा. आतां सावन धर्मीक भावनांक दुखोवपी विधानां करप्यांचेर हाचे मुखार खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. खेळा संघटनाची मागणी योग्यच आसा. आमकांच मातसो उशीर जालो. कालूच सामुग्री विकत घेवंक आमी गोंय ऑलिंपिक एसोसिएशनाक 19 कोटी मंजूर केल्यात. सरकारी फायलींचेर जावंक उशीर लागता पूण कोणेच राष्ट्रीय खेळां सर्तीत आडमेळी हाडची न्हय अशें आव्हान खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी केलें.
फोंडा उपजिल्लो हॉस्पिटलांत ड्रॉपबॅक सर्व्हिस शुक्रारच्यान परत सुरू केल्या. स्थळांतर जाल्ल्या बायलांक घरा पावोवपाक ही सेवा सुरू केल्या. कांय लोकांक गांवांनी वचपाक बसीची सोय आसना. अशा वेळार ह्या ड्रॉपबॅक सर्व्हिस वाहनांचो उपेग जातलो. ह्या हेतान AMRI अंतर्गत ही सेवा परत सुरू केल्या अशें दोतोर जयश्री मुडकयकार हिणें वाहनांच्या उक्तावणा वेळार सांगलें. टोमॅटो सयत राज्या भायल्यान येवपी भाजी सध्या सवाय जाल्ली असली तरी चवथीच्या बाजारात भाजी म्हारग जावपाची शक्यताय आसा. तशे संकेतूय कांय विक्रेत्यांकडल्यान मेळ्ळ्यात. दिवचलच्या सप्तकी बाजारांत भाजी सवाय आशिल्ली, मात फुडल्या सप्तकी बाजारा मेरेन ती वाडटली असो अदमास आसा. दिवचलच्या कोर्टा कडल्यान बाजारांत वचपी रस्त्याचेर उबे रावपी पदेरांक पालिकेन धांवडावन घाल्या. येरादारीक आडमेळी करशात जाल्यार खबरदार अशी कडक ताकीदूय पालिकेन ह्या पदेरांक दिल्या. कोर्टा कडल्या वॉल्ताचेर पाव विकपी पदेरांक लागून हो रस्तो येरादारीक धोक्याचो जाल्लो. ल्हान सावन अपघातूय जाताले. पालिकेच्या शिटकावणे उपरांत कोर्टा कडेन रावपी पदेरांनी आपली बिटकी दुसरे कडेन गुटलायल्या. मोटारींतल्या भाजी विकपी एका विक्रेत्याक दिवचलच्या बाजारांतल्या विक्रेत्यांनी धांवडावन घालो. हो प्रकार शुक्रारा दिवचलच्या बाजारांत घडलो. आमी पालिकेक सोपो फारीक करता आनी दीसभर बाजारांत बसून गिरायकांची वाट पळयतात. मात भायले विक्रेते येवन धंदो करतात ताका लागून आमच्या धंद्याचेर हावळ येता अशी खंत बाजारांतल्या पारंपारीक भाजी विक्रेत्यांनी उक्तायली. पाट्यावेल्या कला आणि संस्कृती भवनाच्या इमारतीची अवतिकाय थांबना. आता ही इमारतीतल्या बायलां खातीरचे टॉयलेटीची दुर्दशा जाल्या. पणजे पाट्यावेली कला आणि संस्कृती संचालनालयाची बिल्डिंग भायल्यान एक स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग कशी दिसता आणि ती स्टेट ऑफ आर्ट आसपाकूच जाय, कारण थंय सेंट्रल लायब्ररी चलता. मात ह्या बिल्डिंगेची भितरल्यान सामकी अवतिकाय जाल्या. ह्या बिल्डिंगेंतली AC चलना, तशेंच आता हांगासरले बायलां खातीरचे टॉयलेटीची दुरवस्था जाल्या. महाराष्ट्राच्यान गोंयां येवपी बशी पेडणे बस स्टँडाचेर वचनासतना प्रवाशांक महामार्गाचेरूच देंवयतात.
ताका लागून पेडणेकारांची गैरसोय जाता। पेडणेकारांनी उपजिल्लो दंडाधिकाऱ्याच्या कार्यालया मुखार आंदोलन केले आणि महाराष्ट्राच्यो सगळ्यो बशी पेडणे बस स्टँडार थारच्यो अशी मागणी केली। ह्या वेळार दीपक वांयगणकर हांणी आंदोलकाची भेट घेवन ह्या संबंधान संबंधीत खात्याक कळोवन बेगोबेग फावो ती उपाय येवजण करतले अशें आश्वासन दितकीच आंदोलकांनी आंदोलन फाटीं घेतलें। संशोधन अशें जावचें ज्या संशोधनाचो वापर गोंयकार समाजाक जावचो हो मुखेल हेतू नदरे मुखार दवरून कोंकणी संशोधन केंद्रान पावलां उबारल्या अशें साहित्यीक उदय भेंब्रे हांणी सांगलें। कोंकणीतलें संशोधन केंद्र हें साळगांवकार समाजाचे कुलगुरू श्री वासुदेव साळगांवकारांच्या उगडासाक ओपलां अशें उदय भेंब्रेन कळीत केलें। प्लास्टिविजन ही संस्था आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर प्लास्टिक वेवसायिकां खातीर मुंबय प्रदर्शन घडोवन हाडटली। युनेस्को मैदानार जावपी हे प्रदर्शन डिसेंबराच्या 7 ते 11 मजगतीं जातले। प्लास्टिक इंडस्ट्रीत वावर करपी कंपन्यो आपले वेगवेगळे आनी नाविन्यान भरिल्ले प्लास्टिकांच्यो वस्तू ह्या प्रदर्शनात आसतल्यो। सुमार 30 देश ह्या प्रदर्शनात वांटेकार जातले अशें प्लास्टिविजनाचे अध्यक्ष चंद्रकांत तुर्किया हांणी सांगलें। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण जालें। दिवचल पालिकेच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्प थळाचेर उबारिल्लो बायोमिथनेशन प्रकल्प म्हळ्यार पालिकेच्या खर्चाचेर नियंत्रण येवपाक मजत जातली असो विश्वास पालिकेक आसा। वीज निर्मिती वांगडाच ह्या प्रकल्पांत आतां ओल्या कोयरा पासून गॅस निर्मिती जावपाक लागल्या। वास्को एमएमसी गार्डना कडेन हिट अँड रन केसीत फिक्षे दोंगरीचो 19 वर्साचो जुआंव कुलासो जखमी जालो। एका चारचाकीन दुचाकीक धडक दिवन ही घडणूक घडली। दुचाकीचेर फाटल्यान बशिल्ल्या जुआंव कुलासोच्या तकलेक मार लागला। ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला। चारचाकी मारून गेल्ल्या मालकाचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या।